वन महोत्सव हो एक साजरो केल्लेलो आसा. सो आमी आयज हांगा सगळ्यांनी बदामाचें झाड लायिल्लें आसा. सो आमी झाडां कित्याक लायतात? बिकॉज आमच्या हांगासर आमी जिवन गिरेस्त करूंक जाय. फ्युचराक आमच्या भुरग्यांक येयली फुडली पिढी तांकां आमी झाडां लावन तांकां वळखोंक कळूंक जाय झाडां कसली ती. म्हणून आमी एक मोटो घेतला, एक पेड माती ना म्हणून आमी आयज झाड लायिल्लें आसा. सगळ्यांनी झाडां लावची, झाडां वाडोवची आनी जिवन गिरेस्त करचें. आज आमचो दीस आसलो वन महोत्सवाचो. आमी आज PHC हल्दोनान हांगा झाडां लायल्यात. आमी आतां झाडां लावन आमी आतां ह्या वर्साची थीम आसा एक झाड माँ के नाम अशी म्हणून सगळ्यांनी अशी झाड लावचे आणि आमची धरती माक सद्या वत आसता तेन्ना कोणाकी अशें शेल्टर मेळचें अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागणी करतां. Van Mahotsav is a festival of trees which was started way back by our then Agriculture Union Minister Dr. Munshi with the sole objective of creating awareness among community to plant more and more trees. Trees not only give us shelter, fruits, but also balances our ecosystem. So my appeal to everyone is to please plant at least one tree. वन महोत्सव साजरा करता. एक पेड माँ के नाम. झाडां आमकां सावळी दिता, झाडां आमकां पावस दिता. झाडां लायात आनी पर्यावरण सांबाळात.